प्रितीच्या भाव भयणींनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 20वी चीट 1 ते 16 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें वाचता. जेजू म्हणटा पयले वडीन, आपल्या दाखा मोळ्यान वावरडी लोक भोव सकाळीं भायर सरून गेलेले एका भाटकारा पोरी सुर्गींचें राज. कित्याक म्हणटा तो? आनी ताचे फुडें तो ही शिकवण दिता आनी तो म्हणटा, एका दिसपट्ट्या वावरडी भाशेन जो येता सकाळीं आनी ताका तो भाटकार काम दिता, पूण ह्या भाटकाराचें म्हणजे संबंद जो आहलो, भाटकाराची जी सोय आहली ती दुसरीच आहली. हो भाटकार कितें करता? तो सोंगांक वेता, 9 वेता, 12 वेता, 3 वेता आनी 5 वेता आनी थंयसर वावरड्यांक मार्केटांतले हाडटा आनी आपल्या शेतान कामांक लायता. आनी जो वावराडी पयले सकाळीं आहले ताका ताणें सांगलेलें, हांव तुमकां दिसपट्टो जो तुमचो पाग आसा तो हांव तुमकां दितलो. आनी ते तयार आसतात आनी ते काम करूंक लागतात. पूण तो दुसऱ्या वावरड्यांक म्हणून पळोवंक वेता आनी तो 5 पासून वावरड्यांक आपल्या शेतान भाटान काम करपाक लावंक दिता. आनी 6 वरांचेर सगलो लोक आपलें काम बंद करता. म्हणजे जो लोक 5 येयल्लो तो फकत एकूच वर काम केलें ताणें. आनी जो लोक 6 आयल्लो सकाळीं त्या लोकांनी कितलें काम केलें? 11 वरां काम केलीं. आनी भाव भयणीनो 12 वरां, म्हणजे 6 ते 6 पर्यंत 12 वरां जालीं. आनी जेन्ना तांचो पाग दिवपाचो टायम जालो, जो लोक 5 आयिल्लो ताणें तांकां आख्ख्या दिसपट्ट्याचो जो पाग मेवतालो तो 1 दिनार ताणें तांकां दिलो. आनी जो लोक 6 आयिल्लो सकाळीं तो समजलो की ताणें चड काम केलां म्हणून तांकां चड पाग मेवतलो आहलो म्हणून. आनी ते एकदम रागार जातात, ते गुणगुणटात ह्या भाटकाराचेर. आनी तो भाटकार तांकां सांगता, हांवें तुमचे बरी थारायल्लें सकाळीं की हांव तुमकां आख्ख्या दिसाचो पागार दितलो आनी हांवें तुमकां पागार दिलो. पूण म्हाका जो लोक 5 येयला तांकां आख्खो पाग दिवंक जाय जाल्यार हें म्हजेर. हांव बरो मनीस म्हणून तुमी कित्याक इतले घाबरल्यात? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही जेजू शिकवण दिता, हो भाटकार, हो जो बरो भाटकार जो जेजू सांगता ह्या सुर्गींच्या राजा भाशेन जावन आसा सुर्गींचो बाप, तो पळयना आमी केन्ना थान ताजे फाटल्यान आसा म्हणून. जेन्ना आयज हें आमी शिवर्तमान आयकता आनी आमी आमचें जिवीत जावन आसा संवसाराचें आमी खूब पयस गेल्यान देवाशी, जेजू कितें म्हणटा? फकत तूं तुज्या पातकांचेर तूं नियाळ कर, सगल्यांक बक्षी, पोत्तून ये म्हजे कडेन आनी हांव तुका जें हांव ह्या लोकांक सगल्या सांतां बोडग्यांक जें हांवें सगलें बरें केलां तें तुमकां हांव फाव करपाक तयार आहा. भाव भयणीनो, देव आमकां पळयना की आमी कितलीं वर्सां, कितले दीस वा कितले आमी मागणें करता आमकां बरें दिवपाक. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमी शांत जाता आनी तेन्ना देव आमकां सगलें बरें दिता. तो पळयना आमी कितले दीस ताज्या भाटा बेसनान ह्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवीत आमी ताज्या फाटल्यान लागल्या. तो फकत पळयता की आमी खरेंच ताज्या पुताक जेजूक आमी जेजूचेर बावर दवरता, खरें तें उतर पाळटा आनी आमकां सगलें देवाचें फाव जाता. भाव भयणीनो, शिकिमेंत हो 16वी वडीन कितें म्हणटा जेजू? 16वी वडीन म्हणटा, हेच परी म्हणटा, निमाणी ती पयलीं जातलीं आनी पयलीं ती निमाणी जातलीं. कित्याक? खूब लोक समजता की हांव सद्दां इगोर्जेक वता, मिसाक वता, मागणें करता, तेर्स करता, हांव एक बरें, हांव सगलें बरें करता म्हणून खरेंच हांव जेजूच्या राजान आसा. वय, तूं कोत्ताय सगलें खरेंच जेजूच्या राजान आसाय, पूण खरेंच तुजो संबंद जेजूशी आहा? खरेंच तूं जेजूचेर बावर दवरताय? खरेंच तूं जें तूं कोत्ताय तें जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय दुसऱ्या टायमार कितें कोत्ताय? बरें कोत्ताय
जे मागणें कोत्ताय जेजू संबंद जो जेजूची आसा आमचो, तो आमचो संबंद पेल्याशी आसा. खरेंच आमी मोगान चलता हो फकत आमचें देवसपण फकत जेन्ना इगोर्जेक वता आमी तीर्स कोत्ता मागणें कोत्ता पुरो तितलेंच आनी ताचे उपरांत आमी आमचेंच कोत्ता. देखून जेजू म्हणटा हेच परी निमाणी ती पयलीं जातलीं आनी पयलीं ती निमाणी जातली. कित्याक खूब लोक जो जेजूक आजून नको जेन्ना तांचो ते जेजू ओकोतात तांचे उतर तांकां सजमता आतां तांचो आख्खो जीव आज आख्खो तांचो संबंद जेजूशी दुसरो जाता आनी तांचो जेजूच्या उतरा वरवीं तांचो संबंद घट जावन आतां ती भावार्थी जाता आनी खरेंच देवाचें सगळें बरें तांकां फावो जाता. पूण आमी जीं खूब वर्सां आहात इगोर्जेन खूब वर्सां आमी क्रिस्तांव म्हणटात आमी सजमता की आमी जें कोत्ता म्हणून देखून आमी क्रिस्तांव म्हणून आनी खरेंच आमकां सगळें बरें मेळटा म्हणून. भाव भयणीनो गरज आमकां खरेंच ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ दवरपाक आनी हें देवाचें उतर सद्दां आमच्या दिसपिरांत पाळपाक. तेन्नाच की आमकां खरेंच देवाचें सगळें बरें जातलें आनी आमी जीं सजमता की आमी पयलीं आसा म्हणून आमी पयलीं फुडें सरतलीं देवाच्या राज्यांत आनी जीं सजमतात की आमी पयलीं आहात म्हणून आमी सगळें बरें कोत्ता म्हणून ती जातली निमणी. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता ह्या आयतारा दीस आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया ताच्या उतराचेर दवरया. तें उतर आमी सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सद्दां पाळपाक हें आमी थाराया आनी सगळें बरें देवाचें आमकां फावो करया आमकां आनी आमच्या फॅमिलीक. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.